की आज़ादी का अमृत महोत्सवा वर्षा निमित्तान सबंद देशभर एक प्रकारची एक मोठी चळवळ जी आसा न्ही ती सुरू जाल्ली आसा आनी ताजोच भाग म्हणून जे आसा काणकोण गोंयांत सुद्दां सबंद गोवाभर शासकीय पातळीचेर सगळ्या प्रकारचे कार्यक्रम जे आसा न्ही लायिल्ले आसा ताजो एक भाग अत्यंत म्हत्वाचो की आमच्या देशामध्ये किंवा आमच्या राज्यामध्ये सबंद नागरिकांमध्ये देशभक्ती निर्माण जावप हो अत्यंत महत्त्वाचा विषय सरकार किंवा आमच्या देशाचे पंतप्रधान ह्या सगळ्यांनीच हो विषय लावून दिल्लो आसा आनी ताजोच एक भाग म्हणून जे आसा की गोंयाक मोठ्या प्रमाणात साजरी करता आसतना की 15 ऑगस्टाच्या पयलीं ताजे पूर्व तयारी म्हणजे सबंद देशामध्ये जी कितली घरां आसा तांचेर आमच्या भारत देशाचो ध्वज फडकवचो म्हणजे 100% नागरिकाच्या घराचेर ध्वज फडकवचो आणि देशामध्ये एक प्रकारची की देशभक्तीची जाणीव सगळ्यांक जावची ही भूमिका घेऊन हो कार्यक्रम आंखलेलो आसा आणि हे करता आसतना 3 अत्यंत महत्वाचे कार्यक्रम जे आसा न्ही सरकारान जे आसा न्ही तेजे आखणी चालले आसा की पत्रादिवी कार्यक्रम जावचो ह्या सायडीन केसरलोक जावचो तसोच काणकोण पोळे भागाक जावचो अशा तरेची आखणी केल्ली आसा म्हणजे तिनूय बॉर्डरीचेर मोठ्या प्रमाणात कार्यक्रम जावचो आणि पोळ्यांक कार्यक्रम आखता आसतनाच की ही मोठी जबाबदारी सबंद काणकोणकारांची आसा 13 तारखेक सबंद दीस सकाळचे दनपार पर्यंत हो कार्यक्रमाची आखणी आसा आणि एकूण 6 जाग्यांचेर जातली। सुरवातीक अंगडी जे माजाळेचो भाग थंय आझाद गोमंतक दल आणि गोवा नॅशनल काँग्रेस त्या वेळाचेर फ्रीडम फायटर स्ट्रगलाचे कॅम्प आशिल्ले ते कॅम्पा बद्दल माहिती भुरग्यांक डेमॉन्स्ट्रेशन आणि वळख करून दिवपाची जबाबदारी पत्रकार वरिष्ठ काणकोणचे संदेश प्रभुदेसाय हाणें घेतल्या। ते एक 100 जणांची तुकडी घेवन अंगडी माजाळी वतले सकाळी फुडें थंय तांकां डेमॉन्स्ट्रेट करतले थंय तांची वळख करून दितले फ्रीडम फायटर स्ट्रगल आणि काणकोणचे जे बॉर्डरींग एरिया आसात कारवार आसात किंवा माजाळी आसात थंयचे कॉन्ट्रिब्युशन गोंया खातीर कितें आशिल्लें ते जाल्या नंतर माजाळे चॅकपोस्टार आमी येवन पोळे ते पोळ्याचो चाकमेट जो आसा आमचो पोस्ट जो आसा थंय एक कार्यक्रम जातलो थंय सुमार 1000 भुरगे पार्टिसिपेट जातले त्या पोस्ट बॉर्डर क्रॉस करून भुरग्यांच्या सभापती साहेबांच्या नेतृत्वा खाला स्वातंत्र्य सैनिकाक फुडाकाराक तांकां घेवन आमी बॉर्डर क्रॉस करतले आणि बॉर्डराचेर आमचो एक कार्यक्रम जातलो NCC NSS भुरग्यांचो मार्च पास्ट आणि एक स्ट्रीट प्ले थंय आमी ऑर्गनायज केला आणि 1000 भुरग्यांची तिरंगा यात्रा आणि मागीर वोट रन फॉर द नेशन ही कार्यावळ आमी थंय राबयतले। हे चालू आसतना आमच्या काणकोणा पाळोळ्या हांगा डॉक्टर पुंडलीक गायतोंडे हांच्या घराक एक तुकडी भेट दितली एक तुकडी आल्फ्रेड आफोन्स तेरोखल वीर त्या रस्त्या वयल्यान थंय त्यांच्या घराक आणि त्या पयलींच्या जे वाटो आसा थंय भेट दितले आणि ज्या ज्या काणकोणाच्या स्थळांचेर हुतात्मा स्मारकां आसा म्हणजे आमचे चावडेर आसत किंवा माशा आसत पैंगीण आसत ह्या सगळी कडेन वेगवेगळे तुकड्यो शाळांच्यो थंय भेटी आमी दितले। काणकोणा पोळ्या मुख्य कार्यक्रम जाल्या नंतर आमी माशा येता माशा आमचो एक कार्यक्रम जातलो थंय हुतात्मा स्मारक आसा थंय पेट्रियोटीक सिंगींग कॉम्पिटिशन थंय आमी ऑर्गनायज केला एका शाळेन थंय भाग घेवन ताच्या नंतर आमी पाळोळ्या एक सायमल्टेनियसली कार्यक्रम जातलो दोतोर गायतोंडेच्या घरा कडेन तो कार्यक्रम जायत आसतना चावडेचेर जे हुतात्मा स्मारक आसा थंय एक कार्यक्रम जातलो आणि त्या कार्यक्रमा जाल्या नंतर चावडीच्या त्या हुतात्मा स्मारका कडल्यान कलेक्टरेटा पर्यंत तिरंगा यात्रा भुरगे ऑर्गनायज करतले थंय 500 भुरगे एकूण थंय पार्टिसिपेट जातले म्हणजे 2000 विद्यार्थ्यांक एका जाग्याचेर न हाडटा वारसा स्थळ भेट स्वतंत्र सैनिकांची भेट पाळपोळ्याच्या ऐतिहासिक जे स्थानां आसा ऐतिहासिक स्मारकां आसा थंय भेट थंय मानवंदना ज्येष्ठांचो आशीर्वाद आणि एकंदरीत पैंगीणाच्या श्रद्धानंद विद्यालयाच्या आवारात एक कार्यक्रम फॉर्मल कार्यक्रम अशे ह्या सबंद कार्यक्रमाची रूपरेषा सरकारान केल्ली आसा आणि ताचो भाग जावपाचें भाग्य आमकां डेप्युटी कलेक्टरेटान आणि गोंय सरकारान दिल्या बद्दल आमी तांचे आभारी आसा। कार्यक्रम 13 तारखेक जाल्ल्या कारणान आणि खूपशा स्वातंत्र्य सैनिक जे आसात पयलींचे ते दिवंगत जाल्या थोडे कोविड काळात तांच्या रेस्ट्रिक्शनाचेर
मुवमेंटाचेर मातशी रेस्ट्रिक्शनां आयल्या म्हणून स्वतंत्र सैनिकाचो सत्कार वगैरे हो कार्यक्रमाक आमी करनात कारण सरकारान वेळोवेळार ह्या स्वतंत्र सैनिकाची दखल घेतल्या तांच्या बद्दल माहिती विस्तृत नन सोशल ऑर्गनायझेशन रायटरांनी ही उजवाडाक हाडल्या परत तांकां हातूंत सहभागी प्रत्यक्षान सगळ्या लोकांच्या मदीं तांकां हाडपाक सोयीस्कर जावचें ना हे धरून आमी फक्त एक उजळणी वर्ग विद्यार्थ्यां खातीर आनी तांची वळख करपा खातीर वेगवेगळ्या शाळांनी जसो कार्यक्रम घेतला तातूंत त्या मार्फत त्या स्वतंत्र सैनिकाची वळख जावची हाचो एक प्रयत्न हाच्या खातीर आमी हय आतां सध्या आमचे कडेन जी स्वतंत्र सैनीक आमी जी लिस्ट केल्या तो पैकी आमकां जवळ जवळ 8 ते 10 हयात स्वतंत्र सैनीक आसात. प्रोग्राम हो कार्यक्रम कारण 15 तारखेक प्रत्येक शाळेत महाविद्यालयात शासकीय पातळीचेर 15 ऑगस्टाचो कार्यक्रम जाता. 13 तारखेक ही कार्यक्रमाची पूर्व तयारी कारण 14 तारखेक आयतार आयला तरी खूब कडेन कार्यक्रम जातात. 14 तारखेक कॉलेजांनी जसे कार्यक्रम आसा तसे शहरांनी आमी शोभायात्रा केल्यात तसे खुबशे स्वयंसेवी संघटनाच्यो शोभायात्रा प्रत्येक गांवांनी ग्रामपंचायत पातळीचेर जातले. भुरग्यांक व्यत्यय येवचो न्हय त्रास जावचो न्हय आनी कार्यक्रमाचें रिपिटेशन परते जावचें न्हय म्हणून सगळ्या लोकांक एकत्र हाडून एकात्मता हो विशय त्या मार्फत आमी भुरग्यां पर्यंत व्हरतात. 13 तारखेचो समारोपाचो कार्यक्रम पैंगिणी श्रद्धानंद ह्या विद्यालयांत थंय एक फॉर्मल फंक्शन थंय दवरला.